तुका आतां परतून ब्रेका उपरांत येवकार. आज मेरेन सगळें सारकें चलतालें, अकस्मात हो बोवाळ सुरू जालो आनी अकस्मात सगळे कडेन पोल्युशन हेचे मिनाक विरोध जावपाक लागलो. थोड्या कडल्यान तरी विरोध जावपाक लागलो, कोर्टांत गेले लोक सगळे सुरू जालो, इतिहास सुरू जालो. हें कित्याक लागून जालें? आमकां दिसलें अकस्मात हें कितें चल्लां काय म्हणून. अरविंद बाब, तुवें म्हणलें की आज पर्यंत सारकें चलतालें का बोवाळ नाशिल्लो इतलो, सो रिलेटिवली कंपेरेटिवली सारकें चलतालें दिसता तुका तें. पूण आयर्न ओर इंडस्ट्री तेन्नाय सारकी गोंयांत चल्ली ना. गोंयांत चल्ली ना म्हण सारकी. जितली हाय स्टँडर्ड्स ऑफ इंटरनॅशनल procedures we could have had the opportunity to adopt were not adopted here. आमचो देशच तसो चल्ला. गोंयांत गार्बेज जे पडटा हांगा आनीक प्लास्टीक जे पडटा आनी आमची नाळां जे घाण जाल्यात आनीक तरेतरेचे आमचे क्रायम वाडल्या, कांयच सारकें चलना. तातूंत भितर ही ऑपॉर्च्युनिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चलोवपाची आमची चुकली. अनएम्प्लॉयमेंटा लागून आमकां ट्रक धाकटे बारकेले ट्रक वापरचे पडले. कित्याक एक 3000 जर ट्रक वापरले, एक 15,000 लोकांक नोकरी मेळटा. तेच जर हांवें हाय एफिशियन्सी, लिस्ट पोल्युटींग, लिस्ट डिस्टर्बिंग ट्रक्स आनीक तें वापरिलें, हे 1,00,000 कुटुंबां जी मायनींग एक्टिविटी आशिल्ली ती 5,000 जातली आशिल्ली. सो इट इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन हाय एम्प्लॉयमेंट and zero pollution, low employment and zero pollution, as opposed to more employment, most employment and more pollution. Pollution is only fugitive dust. All your propaganda about this is happening, our water sources are going down, maybe in tiny pockets, but by and large it is a little pollution in the air which some people have to sometimes suffer. There is no effect on health. We have checked every health test on we ourselves do 1 lakh scannings per year. We provide preventive health care to 1 lakh people and we have not found anything. Yes, people have asthma, people in cities, people in mountains, people everywhere have that kind of problem. But it's very easy to point. तुम्ही तो धुल्ल घेता न्ही, पळय धुल्ल आसता, थोडो धुल्ल आसताच, सगळे कडेन आसतात. तुका गोंयच्या हायवेचेर नॅशनल कॅपिटल रिजनाक सगळे कडेन हांव तुका पोल्युशन दाखयता. हें आज आमकां आमचेर जें सुनामी आयल्या ती पयसू उत्पन्न जाता म्हणून आयल्या. पयसो उत्पन्न जाले, पयसू उत्पन्न जाला. आफ्टर 2000 प्रॉफिट एलिमेंट हॅज गॉन अप. इट हॅज गॉन अप स्काय हाय. I have made money for the first time in my life after 70 years. In between there were phases. In 1955 one phase, to some extent 1973-75 one phase, and 1992 there are small phases. हांवें जवळ जवळ 20 वर्सां पळयल्या. Our borrowing was sky high. We were trembling to see how ever to repay that money or how to even service that debt. So therefore profit is mine and loss is mine. We have done these cycles, economic cycles, in a variety of periods to arrive at a position like this. But China's growth has led to super profits in the mineral field. There shall be no more profits. Number one, Chinese prices are getting moderated. Number two, the biggest partner of our central government has discovered that these are profits and therefore to be taxed the highest. It's the highest taxed industry in the country. Almost 60% of our revenue is tapped by the government, of central government, and taken away. Even if 20% of that is given to Goa, I think we can even redesign the mineral industry, not that it is polluting, again I tell you, in such a manner that you don't even see it. 40 million tons of iron ore is going through the rivers and the Zuari and Mandovi of Goa. Who designed that infrastructure? Not you. Not Arvind Bab, chairman of Port Trust, not Ministry of Surface Transport of India. God designed it. Who gave you the Arabian Sea? God gave you Arabian Sea. That is the backbone of Goa's mineral industry. This God-given infrastructure, you don't notice this 40 million tons going through the rivers.
You only notice this 40 million ton plus rejection of another 40 million tons being done in the mineral belt. Lot of planning could have been done. We missed that opportunity and that was my answer earlier. नाही पूण तातूंत एक प्रश्न उठता कितें लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर टॅक्नोलॉजी सकयले पावंड्याचेर चलयली तें सगळी खरी गजाल पूण पयलीं मशीन जर एक 20-25 मिलियन टन काडून एक्सपोर्ट केल्ले आनी अशेंच करीत राविल्ले जाल्यार नॉट विथस्टँडींग द डिमांड फ्रॉम चायना जाल्यार इतलो त्रास जावचो नाशिल्लो म्हणटकर तशें कित्याक केलें ना फक्त कितें जाता ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हणून कशा मीन काडप शाह कमिशन कितें सांगलां कशा मीन काडले हे कायदे मोडले ते कायदे मोडले कित्याक तर चड पयशे मेळटाले म्हणून हाजेर कितें म्हणणें तुमचें कायदे मोडले 10 कायद्यांतले 9 कायदे मोडले म्हणटा तूं बरोबर आसपाक शकता पूण 9 कायद्यांतले 8 कायदे कशे मोडले म्हणनाका तूं कितली वेळा जुवारी ब्रिजाचेर स्पीड लिमीट मोडटा रातचो तूं 2 वरांची येता तूं 30 km/h चलयता तूं कायदो मोडपी तुज्या ड्रायव्हरा विचार अरे तूं कायदो मोडपी आं तुजें लायसन्स सस्पेंड कर म्हण सांग ताका तुजी गाडी इम्पावंड कर म्हण सांग तूं दोनापावल मिरामारच्या रस्त्याचेर कायदो मोड नासतना येवन दाखय म्हाका तुका पटपाना तो कायदो तो जो कायदो आसतो थंय तो ते कायदे पाळपाक शकना तूं तशेंच जेन्ना गोंयांत प्रोहिबिशन घालपाक पळयताले गोंयकारांनी सांगलें सेंटराक आमी मोडटले म्हणून हो कायदो पयलीं कायद्याची तपास करात की कायद्याची सॅनिटी आसा काय ना ती आनी ताजेर मागीर तुमी कमिशन लायतात आनी म्हाका कायदो मोड तूं खुनी म्हणटा हांवें खून केलो ना आज जे कायदे मोडल्यात ते 90% जर कायदे जर कायदो जर बरो आशिल्लो तर हो 90% कायदो मोडपाक पावनाशिल्ले कोण व्हडली कायदे न्ही ही बारीक सुतां घालता तूं आनी सांगता कायदो मोडलो तुम्ही एक 2 उदाहरणां दिशात जंय शाह कमिशनान म्हणलां दीस वॉज इल्लिगल गोवन मायनिंग कंपनीज इंडल्ज इन टू इलिगॅलिटीज 2 एग्जाम्पलां दियात आनी सांगात की बाबा इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज दीस लॉ इट सेल्फ इज आउटडेटेड अँड नॉट गुड इनफ टू डू बिजनेस म्हणून you have gone outside your lease area. Outside your lease area. Right. Obviously, you have gone into outside your lease area. 9 out of 10 times you have gone into somebody else's lease. तूं जेन्ना तुज्या बाउंड्रीचें घर दुसऱ्याले प्लॉटां बांदता और 1-2 मेत्र दुसऱ्याले घरां वता तूं कोणाक कायदो मोडटा कोणा रायट आसा कंप्लेन करपाची ते दुसरे शेजाऱ्या रायट आसा कंप्लेन करपाची तो म्हणटा अरे तूं जर आपल्या लिजे येता आनी तूं जर आपल्याला म्हाल व्हरता बरें पडटलें कित्याक आपल्या तो खर्च कमी जातलो आनी तूं मातशे पयशे उडय म्हाका पूण हे लोक कितें म्हणटात तूं तुजे लिजे भायर गेलो कायदो मोडलो कायदो आनी एक आसा की तूं लिजे भायर वतना एक मातसो मायनींग पॅन सबमीट कर आनी तुजें मीन हें कर म्हणून तो कायदो डायरेक्टर जनरल ऑफ मायन सेफ्टीचो तो कायदो पाळ्ळो हांवें हो कायद्याचो अर्थ असो काडटा हो की जणू काय हांव कायदो मोडपी म्हणून कायदो मोडलो कितें जालें समज तो रायट आसा तो रॉंग हरशीं इंटरप्रिटेशन रायट आसा रॉयल्टी दिली ना हांवें गव्हर्मेंटाक रॉयल्टी दिल्या आनी रॉयल्टी खंय कलेक्ट करतात केन्नाय एक्सपोर्टाचेर करतात थंय तुज्या मापाक पाप ना कित्याक थंय तुजो दर ह्या वेमेंट करता आनी 99.9% एक्युरसी मेळटा तुका तुमी पोर्टाचे चेअरमॅन आशिल्ले तुमी बील ऑफ लेडींग कितें म्हणटा तें जाणात तुमी वॉटर मार्क कितें म्हणटा तो जाणा आनी तुमी तें लोड लायन कितें म्हणटा ती जाणात तेच ताजेर जवळ जवळ तुका 99+% गॅरंटी आसा मापाची त्या प्रमाणे हांव ड्युटी भर करता त्या प्रमाणे रॉयल्टी भरता त्या प्रमाणे हें भरता 0.1% इनएक्युरसी जावपाक शकता बाकी हिंदुस्तानां अशी ना बाकी हिंदुस्तानांत दर्यो ना थंय भितरली भितर रॉयल्टी कलेक्ट करतात आनी थंय मागीर मापा पाप आसपाक शकता गोंयांत ना जवळ जवळ 70 वर्सां जालीं आमी हो अडॉप्ट करतात नॉट इवन 0.1% ऑफ गोवाज ओवर हॅज बीन डॉमेस्टिकली कन्ज्युम्ड इट इज नॉट कन्सिडर्ड आयर्न ओर वी आर एक्सपोर्टींग मिनरल गार्बेज आनी ही जर तूं गार्बेज म्हाका ही घाण गोंयची एक्सपोर्ट करपाक दिना तर हांव म्हणटलो बिझनेस शून्य जालें
आनी जेन्ना सोसायटी भितर पयसो घोयना ती सोसायटी आपोआप डिसइंटिग्रेट म्हणजे डिस्पर्स जाता. तर म्हाका सांग पळया, हो दुसरो प्रश्न. गोवा गव्हर्मेंट, भारत सरकार आणि सुप्रीम कोर्ट तीग जाणांनी मीन बंद केले. सेंट्रल गव्हर्मेंटान म्हणतो पर्यावरण दाखलो बंद केलो, एनवायरमेंट क्लिअरन्स बंद केले. गोंय गव्हर्मेंटान शहा कमिशन लोकसभेत दवरना फुडें 3 दिसां भितर ऑर्डर सोडली, ऑल मायनिंग सस्पेंडेड एक्सक्लुजीव ऑफ ट्रान्सपोर्ट. म्हणटकर ह्या तिनूय लोकांनी जे केले ताजे बद्दल ते बरोबर आसा काय, वॉज इट जस्ट अँड फेअर, एक नॅचरल जस्टीस म्हणून न्यायाक धरून ते आसा काय न्यायाक धरना आसतना सगळ्यांनी एकदम उडी मारली आणि एकदम कितें तरी केलें. तुमचें कितें म्हणणें हाचेर? अनफॉर्च्युनेट. एक सुनामी, ट्रिपल सुनामी. आतां खंयची ल्हार पयलीं आयलें आनी कित्याक लागून आयलें हाजेर एक इतिहासच बरोवच पडटलो. पूण तिगांयनी 1,00,000 कुटुंबांक पळयनासतना, तांचो आवाज आयकनासतना, म्हणजे तांकां आवाज काडपाक दिनासतना ही डिसिजन घेतलें. हाजेर आनीक म्हाका तुवें ना 2 वरांचो सेशन दिवचो पडटलो. कित्याक केलें बंद, कशें केलें, खंयच्यान हो प्रसंग आयलो गोंयचेर. हाजो प्रश्न म्हणजे कितें, जनरली कितें करता सरकार नाल्यार कोर्ट कसली ऑर्डर दिता आसतना ताचे संबंदीत जे पार्टी आसता, एक 2 3 4 कितें आसता ते सगळें कितें कितें म्हणपा जाय तें आयकून मागीर तांचो ताजेर आपलो न्याय दिता, ऑर्डर दिता. तूं म्हणटा गव्हर्मेंटान शोकॉज नोटीस पयलीं दितात, कोर्टांतल्यान तुका अपियरन्सा खातीर नोटीस येता, मागीर हियरींग जाता, मागीर एफिडेवीट वतात, मागीर रिजॉयंडर वता, मागीर सर रिजॉयंडर वता, मागीर इश्यू फ्रेम जातात, मागीर हियरींग जाता, मागीर आर्ग्युमेंट्स कंक्लूड जाता, मागीर रिटन आर्ग्युमेंट्स येतात, मागीर जजमेंट मेळटा. पूण हिंदुस्थानाक 20 वर्सां लागता ह्या प्रोसेसाक, हो सर्वसाधारण 10 वर्सां कायदो. लागतात, 5 वर्सां लागतात. पूण लोकांक आज 5 मिनटां रावपाची पासियेंस ना. इम्पेशंट इंडिया, टुरिझम स्लोगन, इनक्रेडिबल इंडिया, इंटरिम इंडिया, इम्पेशंट इंडिया. इंटरिम इंडिया, इंटरिम इंडिया कित्याक जाणा, इंटरिम ऑर्डर ह्यो सगळ्यो सगळे इंटरिम ऑर्डर्स. इंटरिम इंडिया. बरें, हे इंटरिम इंडियेंत पळय आसा न्ही, हे इंटरिम इंडियेंत आमी सद्या बसल्यात. म्हणटकर आतां इंटरिम इंडियेंत अरविंद बाब, हांव आनी तूं बसले आतां, कित्याक आमचें वय जालां, आमकां पांय ना उडी मारपाचें. हांगच्यान दुबय, कॅनडा, नेक्स्ट जनरेशनान डिसायड केलां हांगा रावपाना म्हणून. जे उडी मारपाक शकतात ते उडी मारपाक लागले. कित्याक प्रॉस्पेक्ट्स भायर बरी जावपाक लागल्यात आनी तांकां लागून सदांच जाल्यात. बऱ्यांत बरे लोक भायर गेले, तितले म्हणजे क्रीम भायर गेली म्हणून ती ब्रेन ड्रेन बी म्हणटा ती बाकीच्यो मॅग्नेट्यो ज्यो आसात इंग्लंडाच्यो, कॅनडाच्यो, अमेरिकेच्यो, ऑस्ट्रेलियाच्यो आमकां ओडून व्हरतात. म्हाका एक सांगात पळया, येदो व्हडलो बोवाळ जालो, सगळे मिनान गोंयची वाट लायली, सगळे मिडिया धरा, मागीर तुगेले एनवायरमेंट NGO सगळे. पूण गोंयची मायनींग इंडस्ट्री पळय आसा न्ही, ताजे कॅप्टन्स पळय आसा न्ही, सुत्रधार वा मोरके वा फुडारी कितेंय म्हण, ओग्गी कांयच बोवाळ ना. बाबा एक स्टेटमेंट दिया, लोकांक आपया, तांकां एक्सप्लेन करा, बाबा तें अशें न्ही तशें न्ही, शहा कमिशन अशें चुकलां, CEC अशें चुकलां, हें चुकलां, तें चुकलां, सुप्रीम कोर्ट असो चुकलां, कांयच ना. कित्याक, वाय दीस सायलन्स? आनी कितें म्हणटा, सायलन्स इज एसेंट म्हणून, पळय कशें सगळे ओग्गी रावल्यात ते म्हणून.